एका महिन्या भितर राज्यातल्या सगळ्या शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत जाहीर केले। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण खरपणान चालीक लायतले अशेंय तांणी सांगले। मजगती आमदार एल्टन डिकोस्टान शिकोवपाचो वेळ आनी शाळांनी सुरक्षेविशीं प्रस्न उपरासले। एप्रिलांत शाळा उक्त्यो दवरपाच्या निर्णयाक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हरकत घेतली। मजगती आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंय विद्यापीठाची पुनर्मुल्यांकन पद्धत परतून सुरू करची अशी मागणी केल्या। I wish to highlight the growing fear and anxiety among students, parents, scout masters, guide captains, head of school and management due to non-allocation of periods for scouting guiding activities under NEP 2020. Since the academic year 2024-25, this policy has seriously affected 214 schools across Goa, impacting nearly 50,000 student members. Scouting and guiding are not just extracurricular activities. They are vital for character building, discipline, leadership and community service. Denying time for these activities undermine holistic education and the spirit of NEP itself. I urge the government. With regards to the discontinuance of the re-evaluation system in the state of Goa, पयलीं कशें आशिल्लें की re-evaluationाक तुज्यान अप्लाय करूं येतालें, ताजे मागीर 23 सुमार तांणी 5,000 रुपया पर पेपर अशी फी घाली युनिव्हर्सिटी 5,000 रुपया पर पेपर। ताजे मागीर 24 तांणी री-इव्हॅल्युएशन म्हणजे कम्प्लिटली कॅन्सल केलें आनी आतां फक्त री-व्हेरिफिकेशन म्हणल्यार काउंट करप मार्क कितले पडले ते, री-इव्हॅल्युएशन जावप ना। म्हणटकर एग्जामिनराचेर अकाउंटेबिलिटी कशी आसतली हे स्टुडंट सगळ्या कडेन गेले, गव्हर्नराक म्हऱ्यान गेले, वायस चान्सलर, रजिस्ट्रार आनी तुज्याय म्हऱ्यान आयले आनी ते म्हणटात की तूं सिंपथेटीक आशिल्लो म्हणून। स्पीकर सर, मुखेलमंत्री सिंपथेटीक आशिल्लो, म्हाका एक अश्युरन्स जाय की न्याय भुरग्यांक मेळटा हे भुरग्यांक कळूंक जाय, प्रोफेशनल कॉलेजीतल्या भुरग्यांक की तांचे पेपर री-इव्हॅल्युएट जातले। हो उगीच बंद करप सिस्टम हो कित्या वयल्यान तो कळना आनी देर इज नो लॉजिक ऑर प्रेसिडेंस बिहाइंड दीस। सो म्हाका एक अश्युरन्स दिवचे। नोटेड स्पीकर सर, आय चेक विथ माय सेक्रेटरी। स्पीकर सर, आत्ता जो विषय सांगला त्याच्या प्रमाणे आमच्या 302 गव्हर्नमेंट स्कुलां हे अजून ऑडिट करपाचो आसा, दॅट इज एक इश्यू। स्पीकर सर, आणि हे सगळें सांगता आसतना आमी 100% स्कुलां रिपेर करून ती जुनाच्या पयलीं दिवपाचें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलें। जे सिलींग पडलें म्हणटा पळय न्ही स्पीकर सर, थंयसर जो सिलींग घालतात आमी आतां ह्या फावटी त्या खातीर सगळ्या स्कुलांनी सांगलां की तुमी कितें म्हणटा तर प्लास्टर ऑफ पॅरिस तू फकत फायर फायटिंगाचे उलय, प्लास्टर ऑफ पॅरिस हे यूजच करूं नाका, कारण ताका डायरेक्टली म्हणजे टॉपच्यान फॅन घालप आनी हें सांगलां त्या खातीर। आनी फ्लोर पडलो अशें केन्ना जावचें ना, सिलींग पडलें अशें केन्ना जावचें ना। दुसरें स्पीकर सर, तो जे फायर एक्सटिंग्विशर म्हणटा आनी फायर सेफ्टी ऑडिट जो म्हणटा पळय स्कुलांचो, स्पीकर सर, एक म्हणजे स्कुलांनी खंयच्याच कुकिंग फेसिलिटीज किंवा अशा पद्दतीच्यो कसलीच फेसिलिटीज ना, किंवा थंयसर चुकून सुद्दां जे लायटर न्ही फर्स्ट सुद्दां कोणी यूज करचे न्ही। तो जे सांगता वगीच जर फ्लोर ऑफ द हावस फाल्यां सकाळी म्हणत हांव 2 मिनटां भितर करता जाल्यार ते योग्य जावचें ना। इट इज आत्ताच्या घडीक हांव चॅक करपाक लायता स्पीकर सर, बट थंयसर खंयसरूच म्हणजे चुकून सुद्दां खंयसर बाबा उजो पेटपाची हेजी तेजी शक्यता ही चुकूनय नासता। शाळे भोवती बी तितके आमी प्रिकॉशन्स घेता। हांव वगीच सांगचो ना की आमी सगळे कडेन फायर एक्सटिंग्विशर लायता, दॅट इज अ रॉंग सांगप जातलें। आमी 100% काळजी घेता की चुकून। बट इट इज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट नो, इट इज अ फायर फायटिंग एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम आसपा जायो। सो इफ इट इज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट दॅट मीन्स रांदपा गरज ना, आसपाकूच जाय, हुंयसर पेटपा शकता। आपल्याक खूप खबर आहा म्हणून ते सगळ्या हांगासर ज्ञान धाडचे अशें काय ना। तू भिरांत दिसना उज पेटल जाल्यार भुरग्यांक त्रास जातले। शाळेन उजो केन्ना पेटचोच ना, उजो पेटपा ना, एक्सटर्नल सोर्साचो उज पेटपा शकता न्हू सीएम ना। वी आर टॉकिंग समथिंग विच इज व्हेरी सिरियस। तू म्हणटा चेकलिस्टाची घायलो आहा न्हू, दॅट मीन्स देर इज अ रिक्वायरमेंट। आमी काळजी घेता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।